गोयच्या सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळान म्हादय प्रस्नावेल्यान सोमार दिसा जावडेकरांची दिल्ली वचून भेट घेतली। कळसा भांडुराच्या पर्यावरणीय दाखल्याचो प्रस्न 10 दिसां भितर सोडवपाचे उतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरान दिला अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मिडियाक सांगले। हो निर्णय गोयच्या फावरात आसतलो अशेंय ताणें म्हटलां। पूण अजापाची गजाल म्हळ्यार ताच्या मंत्रालयान कर्नाटकाक पर्यावरणीय दाखलो दिल्ल्याचे आपणाक कांयच खबर ना अशेंय ताणें सांगले आनी पब्लीक जाल्ल्या आपल्या ट्विटाचेरूय तो उलयलो। दिल्ली गेल्ल्या सर्वपक्षी प्रतिनिधी मंडळाचे फुडारपण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केले। ताचे बरोबर आयुष मंत्री श्रीपाद नायक, WRD मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिक्स, भाजपाचो खासदार विनय तेंडुलकार, विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत, गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विजय सरदेसाय, मगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकार तशेंच म्हादय बचाव अभियानाचे फुडारी राजेंद्र केरकार आनी निर्मला सावंतय आसली। मजेची गजाल म्हटल्यार केंद्रीय मंत्री जावडेकरान वा गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बसका घेतिल्ल्याचो ट्वीट केलो ना, पूण आयुष मंत्री श्रीपाद नायक तशेंच विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन बेगोबेग आपलो ट्वीट घालो। म्हादयचे उदक कळसा भंडुरा प्रकल्पाच्या निमतान मलप्रभात वळोवपा खातीर दिल्ल्या पर्यावरणीय दाखल्याची आपल्याक कितेंच कल्पना नाशिल्ल्याचें जावडेकरान म्हणिल्ल्याचें दिगंबर कामतीन सांगलां। गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय जाल्यार सांगता आपणे जावडेकराक ताच्या ट्विटा विशीं विचारलें तेन्ना तो वग्गी रावलो। ज्याचे विरोधान आमी रस्त्यार आयले, ज्याचे विरोधान येदो व्हडलो बोवाळ जालो आनी ज्याच्या खातीर हे ऑल पार्टी डेलिगेशन ताका मेळपाक आयलें, हे लेटरूच एक सादें लो लेवल ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट आनी क्लायमेट चेंज ह्या ऑफिसरान दिलें म्हूण। आतां हें आयकुपाक बरें दिसता, पूण फुडें मंत्र्यानूच केल्ली ट्वीट आनी मागीर युनियन मायन्स मिनिस्टर प्रल्हाद जोशीन म्हणिल्लें थँक्यू ट्विटराचेरूच, हें हाका कांय उत्तर मंत्र्या कडेन नाशिल्लें। सो बेसिकली सांगूंक गेलें जाल्यार दीस इज अ हॉलो जस्टिफिकेशन गिवन बाय द मिनिस्टर एंड इट विंडिकेट्स माय स्टँड एंड माय फियर दॅट गोवाज इंटरेस्ट वेर बींग सॅक्रिफायस्ड at the altar of by-elections to be held in Karnataka. आता मंत्र्यान सांगिल्लें आहा की 10 दिसांनी आमी हे जे लेटर आहा ते आमी विड्रॉ करतले आनी गोंयांक न्याय दितले म्हणून। आता 10 दिसांनीच नॉमिनेशन प्रोसेस थंय संपन्न जाता कर्नाटकान ते बाय इलेक्शनाक, म्हणटकच दीस इज ऑल लिंक टू कर्नाटका बाय इलेक्शन हें क्लियरली कळटा। म्हादय विशींचो अराजकी दृश्टिकोन जाणा जावन घेवपा खातीर गोवा 365 म्हादय बचाव अभियानाचो सचिव राजेंद्र केरकारा कडेन संपर्क साधलो। दिल्ली जाल्ले मिटिंगे विशीं पळयात ताचें मत। सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ जे आसा त्यांच्या वतीन एक निवेदन सादर केल्लें आसा। त्या निवेदनान ज्यो मागण्यो केल्ल्यो आसा तितून पयल्यान पयली मागणी जी केल्ली आसा मुख्यमंत्र्यांनी ती म्हणजे केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाचे जे संचालक आसा त्यांच्यानी कर्नाटकाच्या निरावरी निगमाचे जे मुख्य अभियंता आसा त्यांच्यानी स्पष्टीकरण मागलेले की पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 हे कर्नाटकाच्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाक लागू जाता काय ना, तर त्याच्या संदर्भात जे स्पष्टीकरण दिले ते जिवाक चुकीचे आसा। ताका लागून ते जे आसा ते बेगोबेग फाटी घेवपाची अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली आणि हे जे पत्र आसा दिल्ले आसा ते पत्र बेगोबेग फाटी घेवचे अशें सांगले। त्या वेळार केंद्रीय मंत्र्यान अशें आश्वासन दिले की आपण 10 दिसा भितर या पत्राक जे आसा ते स्पष्टीकरण करपाक लायता आणि गोंयचेर हिजो संबंध जे आसा ते सुरक्षीत उरताले ह्या नदरेंतल्यान आपण पावला मारता म्हणून सांगले तेंच्यांनी। आणि त्याच परीन जे पत्र दिल्ले आसा तेची आपणाक अजिबात कल्पना ना अशेंय तेंच्यांनी ह्या वेळार सांगले। आणि तांणी ट्वीट केल्लो ताचे बद्दल तांणी कितें सांगलें? ते ट्वीट जे आसा ते आपूण करूंक ना अशें तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लें आसा आणि पत्र जे आसा ते आपल्या कडेनूच येवंक ना अशें तेंच्यांनी सांगले ह्या वेळार। ह्या सगळ्या प्रकरणाची जी वस्तुस्थिती आसा ती तेंच्या लक्षान येयली आणि मागीर तेंच्यांनी आमी जेन्ना मागणी केली तेंकां की तुमी संयुक्तरित्या कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र या तिन्ही राज्यांचे प्रतिनिधी घेऊन एकंदर जॉईंट इन्स्पेक्शन करा आणि एकंदर त्या परिसरात किती चाललं ते पळयात। त्यावेळेस त्यांनी सांगले की आपण त्याचा विचार करतलो
आणि त्यांची जी देहबोली असली त्यांनी आमच्या प्रश्नांक ज्या पद्धतीने उत्तरं दिली अशी आमची अपेक्षा असा की आम्ही जे मागणी केल्या त्यो मागण्यो मान्य जातले अशें दिसता. मजगती केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान दिल्ल्या दाखल्याच्या विरोधात गोवा फॉरवर्डाने राष्ट्रीय हरित लवादा मुखार याचिका दाखल केल्या. या विशयाचेर पळयात विजयाचे म्हणणे. आता ही केस जेन्ना फुडें येतली तेन्ना गोंयच्या सरकाराक, कर्नाटकाच्या सरकाराक आणि युनियन MOF मिनिस्ट्रीक तांकां जर सिन्सियरिटी आहा, तांचे जर तत्वां सारके जाल्यार तांकां हे पेटिशनान चान्स मेळटलो की क्लियर टू कम क्लियर ऑन दीस. गोवा 365 ब्युरो.